सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेले जुवांव कायतानो फेर्नांदीस तेव्हां ताका आपणाचो आपूण वेल्यार म्हयनो बसता कसलें ताचे पातोक आसा जाल्यार तेव्हां तें धुवन काडून सर्गीचे राजभाव करूंक मागुया. ताच्या माग लायला आपलो जल्माचो दीस समरता एडवर्ड कार्डोजो आपलो सेकंड बर्थडे समोरपता जोसियाना डी सिल्वा देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. वेडिंग एनिवर्सरी समोरपता सेल्सो आनी जॉयस देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जुस्टीन रिबेरो, लॉरेन्स फेर्नांदीस, रामी फेर्नांदीस, आगोस्तीन फेर्नांदीस, टॉमे फेर्नांदीस, बेंजामिन फेर्नांदीस, एंटनी फेर्नांदीस, तेरेझीन फेर्नांदीस, लुईस रिबेरो, विन्सेंट डिसोजा. आयज सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. पोसरेंबाट लुसियो आल्फोन्सो, अमाराल वाडो, आल्फ्रेड पेरेरा, केरन फ्रांसीस एस्ट्रोसियो, व्हडलेंबाट 2 फेमिना वास, व्हडलेंबाट 1 एमिलिया डिसोजा. सायबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिरमाचे विनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशलकाय बरेपण फावसांक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे पूट तुमचे सोबे आसूं. देवाचेर हांव पातयेवन रावता कसलीच भिरांत ना. वाचपण मानून देवाचेर पातयेवन दवरूं आनी आमच्या जिवितांतली सगळी भिरांत आमी पयस करूं तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka krótko
प्रार्थूया. थोडो सोबे उगीस रावन तुमचे कासकी ते सव ते आमकां दवर. सोर विदर सासनाचे देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोजेची प्रार्थना दोयन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या वटान जे येता राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सावलूच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी फेलिस्काराक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायल्यो दोल काची आनी वेणूच्या आवन गायन करीत आनी नाचत. सावलू राजा मेलूंक आयल्यो. त्यो बायल्यो नाचून नाचून म्हणटाल्यो, सावलू आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000. सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकूल मानली नात. ताणें म्हटलें, दाविदाच्या नांवार तांणी 10,000 घाल्यात आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. रायपण मात भायरावन ताका सगळीं आसा. तो दीस तान सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळयना जालो. दाविदाक मारपाची येवजण सावलून आपल्या पुताक जोनातानाक आनी सगळ्या आपल्या सेवकांक कोलीत केली. पण जोनातानान दाविदाचो चड मोग आसलो. देखून जोनातानान दाविदाक असो शिटकायलो, म्हजो बापूय सावलू तुका मारूंक सोदता, तर फाल्यां सकाळीं तूं चुतूर राव, खंयसरूय गुपचूप लिपून राव आनी तूं लिपून रावतल्या त्या शेतांत हांव म्हज्या बापाय बरोबर येतां आनी म्हज्या बापाय कडेन तुजी गजाल काडटां. तो कितें कात करूंक सोदता तें तुका मागीर गमयता. म्हणटोच जोनातानान आपल्या बापाय कडेन दाविदाची गजाल काडून म्हणलें, तुज्या सेवकाक दाविदाचेर आड तूं पातक कोचचो नाय, कित्याक ताणें तुका कांयच वायट करूंक ना. पण कितें केलां जाल्यार तें तुज्या बऱ्याकूच केलां. ताणें आपलो जीव संकश्टान घालून फेलिस्काराक मारलो आनी सर्वेस्परान इस्रायल पोरजेक व्हड जैत दिलें. तुज्याच दोळ्यांनी तुवें तें पळयलां आनी तूं खुशी जालय, कित्याक तर कसलेंच कारण नासतना दाविदाक मारूंक निरपराधी रगत व्हांवताय. जोनातानाची उतरां सावलूच्या काळजाक बसलीं आनी ताणें सोपूत घेतलो, जिव्या सर्वेस्पराच्या नांवान हांव ताका मारचो ना. इतलेंच म्हणसर जोनातानान दाविदाक आपयलो आनी सगळें ताका कोलीत केलें. तेन्ना जोनातानान दाविदाक सावलूशी हाडलो आनी आदले भाशेन तो ताजेशी रावलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओडपार. जबाब,
जबाब आम्ही गाऊया Q5. बापा मुझ्या मोगाडा पान 167. Q5 पेज 167. सुगली बिरावया उद्गार आगामी गायन गाऊया B4 जेजू तुझी उतरा पान 22. B4 पेज 22. आम्ही दुसरा श्लोक गावचो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या आत्म्या सगळ्यास मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी ताच्या फाटल्यान गालिल्याच्या लोकांची केट जाली. त्या भायर जुदेवांतावन जेरुसलेमासून जॉर्दनाचे पेले तोडितावन आनी तीर आनी सिदोन हांचे भोंवतणच्या लोकांची वोड उरपोवंच तो कोत्ता तें आयकूंक ताचेशी आयली. तेन्ना जेजून लोकांची तांडी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डिना जावंक आपणाक एक व्हडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सभा लोकांक बरो कोरी देखून वायटकारां आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावूंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे ओतमे ताका खंयसरूय पळयना फुडें ताचे मुखार सोरपटून पयले मारताले आनी म्हणटाले तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवंक दिना जावंक तो कोरायन तांकां शिटकायतालो. सोमयांचे शुभ वर्तमान. म्हजे बहीण मानू
हाजे पयलें वाचप साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. थंयसर आमकां जायत्यो वस्तू निहाळूंक मेवतात ज्यो आमकां आदाराच्यो जातल्यो. म्हजे पयलीं म्हणून आमी पळयता कालच्या दिसाक आमी आयकलां आनी आयज दावीद फेलिस्काराक मारून परत येता. आनी परत येता तेन्ना ह्यो वस्तू थंयसर एकठांय जाता, ताका येवकार दितात आनी ताचे जयजयकार गायतात, वाखाणणी करतात. आनी जयजयकार गायतात तेन्ना वाखाणणी करता तेन्ना ती कितें म्हणटात? सावलून कितले मारले? 1,000. आनी दाविदान कितले मारले? 10,000. वॉट दे आर डुईंग? कितें करतात ती? कंपेर करतात. सावलूक आनी दाविदा सगळें कंपेर करतात. आनी एके फावटी म्हजे म्हण अशेंच घडटा. लोकांचें उलोवप पळयात, लोकांचें म्हणप पळयात, एके फावटी आमचे कुटुंबांत पळयात एकामेका सगळें अशें घडटा. आतां तांच्यान कितें करूंक जातालें? कंपेर करिनासतना फक्त दाविदाचें कितें करूंक जाताली? जयजयकार घालूंक जाताली, वाखाणणी करूंक जाताली. दावीद जिखोन आयला पूण दाविदाक राजा सोशी कंपेर करतात. दुसऱ्या वाटेन आमी पळयता सावलू आसा, तो सावलू आपणाकूय दाविदा सगळें कंपेर करता. हें आयकलें म्हणटोच ताका तिडूक येता. राजा तो सगळें आसा ताची सोशी, ताणें जायतें केलां, पूण जेन्ना लोक उलयता आयकता तो आनी तिडूक मागता ताका. आनी गेट्स जेलस. आनी जेलसी आयली म्हणटूच ताचें चिंतप आनी मन कसलें जाता? ताका जिवेशी मारपाचो. आनी अशेंच म्हजी भयण म्हणून आमचें सगळें जाता. जेन्ना आमी जी नॅगेटीव फिलिंग्स आसात ताचेर आमचें लक्ष वता, जे भायर कितें नॅगेटीव आसा ती आमी भितर घेता, तेन्ना आमचें जिवीत नॅगेटीव, आमची चिंतनाय वायटो बी जावंक पावतात, आमची वागणूकूय वायटो बी जावंक पावतात, आमची उतरांय वायटो बी जावंक पावतात. पूण आमी दुसरो पळयता जॉनेटन आसा. सावलू आपल्या पुताक सांगता आपूण दाविदाक मारूंक सोदता, पूण जॉनेटन ताचो मोग करी. कोणाचो? दाविदाचो. आनी सगळें वचून दाविदाक सांगता. एके भाशेन हांगासर जॉनेटन आसा ते शांती समाधान करूंक वावुरता, शांती समाधान करता. आनी म्हजे भयण म्हणून असलें आमचें मन आनी असलें काळीज जावंक गरजेचें. जॉनेटना भाशेन न्हय चाळोवन घालपाचें, न्हय नसायन भरपाचें, पूण जेन्ना कसलोय तरी प्रश्न जाता, जावं ते कुटुंबांत जावं भायर जावं म्हज्या खासगी जिवितांत, जॉनेटना भाशेन आमी शांती समाधान करतली म्हणचें जावंक गरजेचें. आनी जितलें आमी शांती समाधान करूंक वावुरतले तितलें म्हजे भयण म्हणून बरेंपण येतलें. आनी हेंच कितें आमकां देव करूंक आपयता, हें शांती समाधान. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता थंयसर जेजू आसा आनी जे नॅगेटीव आसलें तें सगळें पयस जाता. जी पिड्यार रोग आसलेलो तो बरो जाता, देंवचार आसलेले ते ताचें आयकतात, सगळे तरेचे नॅगेटीव पयस जाता. आनी जेजू कडल्यान जे पॉजिटीव आसा, बरें आसा तें भायर सरता. आनी हे बरे अनुभव लोक ताचे सोशी येता. तर आमच्या जिवितांत म्हजे भयण म्हणून जे नॅगेटीव आसा तें पयस जातलें जाल्यार आमी जेजू सोशी येवंक गरजेचें. आमकां जेजूक हात लावंक दिवंक गरजेचें. सो जितलीं जेजूक हात लायतालीं ताच्या आंगोसराक, आनी जेजू जेका हात लायतालो तांकां पेकोणी मेवताली आनी तांची सगळीं जी वायटो बी चिंतनां आसात, जी नॅगेटीव एनर्जी आसा ती पयस जाताली. सो देखून म्हजे भयण म्हणून गरजेचें तें म्हणल्यार दर दिसाक मागण्यांत वेळ सारप. आनी जितलो हांव मागण्यांत वेळ सारतलो तितली जी नॅगेटीव एनर्जी आसा ती हांव देवाक सरेंडर करूंक पावतलो. कित्याक कांय सर भोंवतणी पळयता हांव जायते पावटी म्हणटा there's a lot of negative energy, जायती वायटो बी एनर्जी, आनी इट एफेक्ट्स अस, आमकां ती माल पडटा. सो देखून जितलें आमी देवा सोशी येता आनी जितलो मागण्यांत वेळ जाता तितली म्हजी भयण मानू पिकोवणी मेवता, आमचें मन शांत जाता आनी जे नेगेटीव फिलिंग्स आसा ते पयस जाता. आनी जॉनेटना भाशेन आमचें मन आनी काळीज जावंक पावता. कसलें?
शांती आनी समाधान कोत्तले. नाजाल्यार राग ओदीक चोडटा आनी मागीर दुस्पोट करपाचें आनी मागीर सगळें पाड घालपाचें जाता. तर मोज भयण मानू, दर दीस देव आमकां फाव कोत्ता आनी तोच देव आमकां राखता आनीक सांबाळटा. ताचेर आमी पातयुया आनी जितले आमी ताचेर पातयेतले, जितलो वेळ आमी ताच्या संगताक सारतले, तितली मोज भयण मानू सगळे तरेची भिरांत आमच्या काळजांतली पयस जातली आनी ती सगळे तरेची जी वायटो बी चिंतनां आसात तिवूय पयस जातली आनीक पॉजिटीव बरें करपाचें, बरें विस्तारपाचें, समाधान करपाचें, शांती हाडपाचें असलीं भावना, असलीं चिंतनां आमचीं जातलीं. तर हेंच करूं तेच बापाचे कृपान बळ घोसणेंतल्याक मागुया. बेठोवनेक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. C3 पान 40 C33 पेज 42. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सत पदपितार्थ बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी हे बोलयेचो उगडास समोर ओपता, तितले पावटी आमच्या सोडवणेचो भाव तूं सोपून नायक पावयताय. देखून ह्या गुटांनी फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. होय वर्षा आमी करून गावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदाना सासनाच देवा, सोरकार सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीन देवदूत तुजी महिमा वाकणटात. बोलवोन ताका नमस्कार करतात. शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी स्वर्गीच्यो पदवी आनी भक्तिमोद सेराफी संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे थाळे मेळून तालतिकायन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dovaraco सर्वेस्वर देव. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा. होसाना उसोगी सर्वेस्वराची नावी येता तो सुभागी. Hosanna, Usoni. सर्वेस्परा करस पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
कोस्ट मोरोन सोसूंक आपकोशेन तो परातीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ह्यो म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास, नवी आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत, पातकांचे बॉक्सांनी मिरच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बावटाचो गुट. सोम्या आमी बोवडो गाता आनी एकाशीतले पियेता तितले पावटी तूं बरो दिसून तुजें मोड उरता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडाण सर्वची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमचे बागीन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या कोडी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बापान सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तेका प्रिती मोगान सपोण कर. जो हांव तुज्या सेवकाचो उगडास कर, ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन व्हेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वांटेली जावन, तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवश्या उतरून गेल्ल्या ते सगल्या आमच्या बाबा भयण्यांचोय उगडास कर. आनी तुज्या काकलुती ओतोलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योन दांकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुझे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदूतां, भाग्योन जुझेबाद, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर, सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता पुरपी. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरमंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकून प्रार्थोन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां पळस आनी आमकां ताळणी पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, त्या कोणी जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्याची क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दोत्ता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस सभेच्या भावाटाचेर दिसकाल. आनी जे कशे पोरमळे तुका शांती दी आनी तूं सिकाय एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक कापल्ल्यान ती सुभागे सोम्या तुवें मोच्या गोरा येवन म्हाका पावना पुढे पुढे कुंदर उतर मातुलोय मातुलोय आणि आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्यान आत्म्यान भलायकी मेळटली कोमेओंच्या वेळार आमी गायन गावया ओथम्या मोच्या गायन कोर D 30 आणि 4 5 60 आणि 5 D 34 पेज 65
प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उड्यान दादोशी केलें. तुज्या मोगाच्या ओतम्यान आमकां भर. अशें आमी एका मनाची आनी एका काळजाची सांख निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवया आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात सोमयाचें शुभोत्तमान परगटात. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामी गेली सामगेल मावडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोमती दिवू म्हूण आमी घालते पडी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सोयतानाक आनी सगल्या कोट्या ओतम्या हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या ओतम्याचो नाश करूं आख्या संवसाराक चलपडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. जिवितातूं उजवाडातूं के 4 पान 141 K4 पेज 141. तुझे जीवित म्हाका लाबो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखो. सूर्याच्या सांगात्यातूं बाबा सुशी म्हाका बाबो. जिविताच्या जिवितातूं तुझें जिवीत म्हाका